मडकयच्या लोकांक बऱ्यो सुविधा आशिल्ले हॉस्पिटल जाय, एक बरीशी लायब्ररी जाय, मुळाव्या शाळांची सुदारणा जावंक जाय अशें थंयच्या लोकांक दिसता। मडकय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साची सामकी गरज आसा। तशेंच मडकय खंय एक मार्केट प्रोजेक्ट जावचो। मडकय बालवाडी खातीर स्वताची अशी इमारत कित्याक ना म्हण लोकांचो प्रश्न। मतदार राजावेले लोकमाळेंत मडकयच्या मतदार राजाचो लोकनामो। गांवच्यो समस्या जाणून घेता आसतना आमी नदर मारली जाल्यार आमचो जो गांव आसा हो चडशे गरीब लोक शेतकरी ह्या वेवसाया कडेन संबंदीत आशिल्ले अशे लोक। कितलेशेच लोकांक जवळ जवळ 70-80% लोकांक स्वताचे अशी जमीन ना। म्हाका दिसता सरकारान जो नवो लोकप्रतिनिधी आनी नवें सरकार येतलें तांणी मडकय सारक्या गांवांक खासा अशी गृह बांदणी योजना जी आमकां कांय राज्यांनी पळोवपाक मेळटा ते धर्तेचेर बेगिनात बेगीन चालीक लावची। फाटलीं कितलींशींच वर्सां पाठपुरावो गांवचे लोक करीत आसा पूण आजून तातूंत यश येवना। मडकय मतदारसंघात पळोवपाक गेल्यार एक प्रॉपर लायब्ररी किंवा एक प्रॉपर हॉस्पिटल अशें ना। हांगा सायडीनूच हॉस्पिटल आसा तेजी हालत आमी पळोवंक शकता कितें जाल्या ती। एक प्रॉपर लायब्ररी ना। एक स्टुडंट जर खंय वचून शिकपाक सोदता, खंय वचून रेफरन्स घेवपाक सोदता जाल्यार एक ताका बसपाक जागो ना। सेकंड, हो गड MGP पक्षाचो आसा, म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकराचो आसा, जेंच्यांनी शिक्षणाक लागून खूब कितें केलें। प्राथमीक शाळा सुरू केल्यो, पण आयज आमी प्राथमीक शाळाचे कितें जालां तें पळोवंक शकता। ते फक्त एक वोटींग घालपा पुरते यूज जाता तितलेंच। आनी म्हाका दिसता की शिक्षणाक लागून मडकय मतदारसंघात कितें तरी जावचें, कारण हांगा खुबशे भुरगे 10वी जाली 12वी जाली म्हणटकीर शिक्षण सोडटात आनी ते फुडें शिकपाक पावना। हेजो अर्थ हें न्ही तांकां शिकपाची उमेद ना, बट खंय तरी तांकां सपोर्ट आसना। मडकयच्या गांवांत जमीन खूब आसा। कुमुन नदीची जमीन तातूंतली 1,99,650 स्क्वेअर मिटर जमीन भायल्या एका ट्रस्टाक दिल्ली आसा। म्हजी अशी मागणी आसा आनी आमच्या गांवच्या लोकांची अशी मागणी आसा की ही जमीन अदीक आनी आशिल्ली जमीन गांवच्या लोकांक घरां बांदपाक उपलब्ध करून दिवपाक जाय। आमच्या गांवांत पयलीं ग्रावंड नाशिल्लो, तो ग्रावंड जालो, पूण थंय जर हांव पेडसो बांदतलो जाल्यार म्हाका थंय ड्रेसींग रूम ना। फुडल्या येणाऱ्या सरकारा कडेन मागणी करता तांणी अशा गांवांत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबे करचे जेणे करून भुरग्यांची खेळांतली प्रगती बरी जातली। घराघरांनी चलता, फक्त घरां म्हणजे स्पेशल स्वताची अशी बालवाडी थंय भुरग्यां खातीर नाच आनी त्यो सुविधा जांकां जश्यो मेळपा जाय त्यो उपलब्ध जायनात। परत मडकय गांव हो आमचो शेती प्रधान गांव। आमचे मडकय खूब जाण शेतकरी आसात जे आपले काबाड कश्ट करून कशे तरी जेमतेम पोट भरतात। गरिबी आशिल्ल्या कारणान तांकां बाकीची सुविधा ज्यो सरकारा कडल्यान मेळपाक जाय ती घोशणा जातात, पूण त्यो सुविधा तेंचे कडेन पावनात। आमचे मेडिकल म्हणजे हॉस्पिटल आसा हांगासरलें जें जवळ जवळ इंडस्ट्रियल इस्टेट येयल्ली तेन्ना जाल्लें, तर तेजी परिस्थिती सामकीच बिकट आसा। त्या हॉस्पिटलाक तर तुमी भायरसून पळयत जाल्यार थंय लोक दुयेंत जाल्ले लोक थंय रावपाची परिस्थिती आसा काय ना अशी प्रत्यक्षान हें करचें पडटलें, पळोवचें पडटलें थंयसर। दुसरें हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक कोणूच वाली ना। मेळत तशे थंय लोक रावता, मेळत ते घडटा, खून चोरयो सगळ्यो हांगासर हे सायडीच्यान जातात। तेजेर सरकारान चड लक्ष दिवपाची गरज आसा। हांगासर इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा, त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीक कोणूच वाली ना। मेळत तशे थंय लोक रावता, मेळत ते घडटा, खून चोरयो सगळ्यो हांगासर हे सायडीच्यान जातात। तेजेर सरकारान चड लक्ष दिवपाची गरज आसा। आनी डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत म्हणशी जाल्यार आमकां हांगासर एक मार्केट प्रोजेक्ट ना आमच्या मतदारसंघात। तर करंजाळ सारक्या नागेशी सारक्या जाग्यार किंवा कुणें सारकिल्ल्या जाग्यार अशें मार्केट प्रोजेक्ट येवचे
दुर्बाट सारकिल्ल्या जाग्यार जंय भरपूर वेवसाय चलता पूण एक मार्केट प्रोजेक्ट ना थंयसर, कॉमन टॉयलेट्स ना, तर ही फॅसिलिटी आमकां सरकाराच्यान आनी आमच्या आमदारान दिवची. पुडंटाची मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो मडकयच्या मतदार राजाचो लोकनामो. असो एक करून 40 मतदारसंघांचो लोकनामो पुडंट रिलीज करता. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. म्हापशा बाजारात एफडीएन रेड मारली. उक्त्यार मसालो विकपी विक्रेत्यांचेर एफडीएन कारवाय केली. चडशे जाण पॅकिंग करिनासतना मसालो विकताले. सारखे पॅकिंग करिनासतना धंदो करपी मसालेकारांक एफडीएन नोटीशी दिल्यात. 40 जाणांक सामान काडपाक लायले. एफडीएन आनी पालिकेन मेळून ही कारवाय केली. आयज आमी फूड एंड ड्रग्स आनी म्युनिसिपालिटी म्हापसा हांचे दोगांनी जॉयंटली हांगा एक म्हापसा म्युनिसिपल मार्केट जे वेंडर्स स्पायसी आयटम्स, मसाला आयटम्स किंवा चिली पावडर लूज विकता विदावट पॅकिंग करिनासतना तेंचे आमी हांगा सर्वे केला. जवळ जवळ 40 तसले आमी वेंडर्स हांगा मेळ्ळ्या. तांकां आमी आतां ऑलरेडी नोटीस इश्यूज केल्या आनी तशें विकपा जायना म्हणून तांकां आमी एक अर्द वराचो टायम दिला. कित्याक लास्ट इयर सुद्दां आमी असो ड्रायव्ह केला आनी ते अजून पर्यंत तशेंच चलयता. सो आमी तांकां अर्द वरा भितर आनी तांकां काडपाक सांगला. विथ द हेल्प ऑफ म्युनिसिपालिटी आमी आतां तांकां काडटले, नाजाल्यार तेंचेर आमी एज पर द एक्ट लिगल एक्शन घेतली. आमी आयज फूड एंड ड्रग्स तेंच्या वांगडा आमी आयज जे मसाले जावं ह्या लूज घेवन बसलेले आहा तांकां आमी आयज इन्स्पेक्शन तेंच्यांनी केल्या. तेंच्या कडेन तांकां हें केल्या, तेंच्या कडेन कांयच मेळोंक आमकां ना. तेन्ना आमी सांजचे गाडी आमची घेवन तांकां काडपाचें केलां. घेऊया एक ब्रेक.